तांबाबाचे लिंगार सेंट फ्रांसिस चॅपल आणि पिंपळापेडार आमी हांगा दर्शन घेवपाक आयल्या। हांव सगळ्यांक मागता, हांव देवा कडेन मागता की देवान सगळ्यांक खूब आयुश्य आरोग्य दिवचें आनी सगळ्यांची भरभराट जावची। हांव मडगांवची चली आनी म्हाका मडगांवच्या लोकांनी इतलें प्रेम दिलां हांव केन्नाच विसरपाक शकना। आनी म्हाका पूर्ण खात्री आसा की सगळ्या गोंयकाराचे तांच्या आशिर्वादान आनी समर्थनान गोंयाक सबंद कमळ फुलतले। म्हाका इल्लोय दुबाव ना की बहुमतान म्हणजे आमी म्हटलां की 50,000 प्लस लीड मिनिमम मेळपाक जाय दक्षिण गोंयचे, असो प्रयत्न आमचो सगळ्यांचो आसतलो अशें तुमी सगळ्या लोकांक हांव अपील करता हांगाच्यान की सगळ्यांनी ह्या उमेदवाराक आमच्या सपोर्ट करचो आनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीचे हात घट करचे, परत एकदां तिसरे खेपेक प्रधानमंत्री पदाचेर ताका बसोवचो। म्हाका पूर्ण विश्वास आसा की दक्षिण गोंयची जनता जशें दिगंबर बाब कामतीन सांगलें की 60,000 50,000 प्लस मतांनी आमची उमेदवार निवडून येतली। आजचो उत्साह हांवें जर पळयलो, आमी आतां लिंगार पळयलें फातोर्डा आनी आज आमी आतां हांगा पळयतात, ज्या तरेचो उत्साह हांवें हांगासले कार्यकर्ते आसत, हांगासले कावन्सिलर आमचे सगळे आसत किंवा हांगासले लोक आसत, ह्या सगळ्यांच्या हातून दिसून आयिल्ले आसा। म्हाका पूर्ण विश्वास आसा आमची उमेदवार डेफिनेटली बऱ्या तरेचे वोट ह्या दक्षिण गोंया बद्दल घेतली।